माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखून निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो अपुरबाईचा विज्ञानो आणि किती दिसताना पयलो आसलो आयज याची कार्यावळ प्रोग्राम बाबार्थाचे जाता आणि जेन्ना आमी कितें गोस बरी तयारी करता ताचो फळ ताचे फ्रुट्स दिसता 24 जुन्यान आमी सुरू केल्लें दोतोनीशें वर्स देवाच्या हातान घालून सुरवातेक उक्तावणेचें मीस करून सेटलमेंटचो आदार मागून याख्खें वर्स भुरगीं बाबार्थान वाडलीं आणि आयचो हो दीस ही बाबार्थाची दाखोवन दर एक भुरगें ह्या दोतोनीच्या वर्सा वाडलां बाबार्थान तें दाखोवड जाय हांव ही संदी घेवन ताका तयार करतल्या सगळ्या कॅटेगिस्टांक देव बरें कर म्हणटा कोणाचें नांव घेना नांव घेतली तर कोणाचें नांव चुकलें भिरांत दिसता म्हाका त्या खातीर नांव घेवप म्हणल्यार भिरांत सगळ्या कॅटेगिस्टांक हांव कार्ड सांगता देव बरें कर म्हणटा आनी देवाचो कोड आशिर्वाद जोण एकल्या कॅटेगिस्टाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या शिकपाचेर तुमच्या फळाचेर हांव मागता म्हजे कितें निर्वास ह्या सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांक हांव जाणा फेस्त आयलें लागलां रोखडेंच आनी आतां आयज 8 दिसां मदीं एक कार्यावळ तुमी करून तुमच्या भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी बेस बरे भाशेन सगळीं भुरगीं बाबडे तुमी पयला आसतले आयज ही बाबार्थाची समोरणी कशी जाल्या सेलिब्रेशन ऑफ फेथ आयज ही कार्यावळ सगळीं आमकांय बरी म्हटल्यार त्या बापाय आख्खो आमचो बायबल जावं मांदामेंट जावं सांतांचें जिवीत आनी आमची निमाणी आतां प्ले केल्या आपोण्याच्या वयर तातूंतल्यान इल्लोसो संदेश दिता बाबडो म्हाका 4 वर्सां भोगतात हांगासर 4 वर्सां उदकान भोगतली आनी सुरवातेक 21 आयलां ते मेरेन आतां मेरेन म्हजी एकूच मागणी ह्या दोतोनीच्या भुरग्यां मदली जायती आपूण ह्या गांवांत पाद्री आनी माद्री आमकां पावसा आमेन बाबडो घडये आयज हांव तुमच्या सांगात आहा घडये मागीर हांव आसचो ना म्हाका ट्रान्सफर जाता तूं ना तांकां खबर ना लोक रावता लोक रावता हांव कितें पयलीं हांव नको फुडार आमचो पूण बाबडो मातृभास शुभ वर्तमान 13व्या अगस्टांत म्हजी यात्रिकी जिवीत हांव वोंगपी कहो त्या भुरग्यांच्या काळजांत बाबार्थाचें बी वोंगता आनी माय पाय तुमकांय आनी कॅटेगिस्टांक हें बाबार्थाचें बी जें हांव ह्या 4 वर्सां मदें वोंगता तें फळ दिवं ह्या भुरग्यांचेर तुमचेर आनी हांव उपरांत म्हणटा देवाचेर आसत आनी त्या खातीर जें मोकलां तें वाडचें आनी जें बी घातलां पळय तें वाडून एका दिसा ह्या गांवांत ओरमडीक भाग्योन आपोवणीक सांतांचें जिवीत आनी कोण भाशेन हांगासर मातशें दाखयलां ते भाशेन म्हजें आत्मिकी जिवीत आनी ह्या भुरग्यांचें जिवीत पवित्र जावचें आनी एक कार्ड सांगता सगल्यांक माय पाय तुमकांय शाबासकी आनी पोरवी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाबार्थान भुरगीं वाडटा ती पळोवन खुशाल जायात आनी अदीक बाबार्थान भुरग्यांक वाडयात हेंच म्हणून हांव सगल्यांक बरें मागता हें उलयतां आनी आतां निमाणो संदेश तुमकां भुरग्यांनो कॅटेगिस्टान हांव बापायनो दोतोन संपवना भुरग्यांक दिसाक घालची दोतोन चालू दवरची तेची वळख घरांत तेच मागणें करतना इंग्लिशी दोतोन भुरग्यांक शिकोवचें इतलेंच म्हणून आनी सगल्यांक आमकां आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करता गॉड ब्लेस यू लूज हांवें दिश्टी पडली आनी ती कोणेची जोर दाखयली
सोसेचे गोड आणि सगळ्याचे शिस्तीचो आणि जनावरांचो मोगी सादो कायदेकायेचो आणि गरिबांक जियेतालो तातूंत पयलीं पुस्तक जियेवपाच्या आनी गरीब आदार करपाचो ह्या पासत क्रिस्तांव धर्माचो 2 वरां सांगतो. रोमा सेंट सिसिलिया चर्चून रोमा गांवांत जालो. हे सांत संगीताचे प्रार्थना म्हूण ताका नांव दिलें. देवच्या मोगा खातीर ते धुमाळो सोंसतना ताका स्वर्गांतल्यान संगीताचो आवाज ताच्या काळजांत येतालो म्हूण अशी सांगणी आसा. ह्या सांताक एका 8 बोडव्यान फुलांचो मुकुट घातलेलो म्हणून सांगणी आसा. सेंट रोज लिमाचो जल्म 20 एप्रिल 1586 ह्या वर्सा लिमा म्युनिसिपॅलिटी ऑफ पेरू स्पॅनिश ह्या शारांत जालो. सेंट रोज ऑफ लिमा ल्हानूच आसतना सिएनाची सेंट कॅथरीन ताचे प्राणांतल्यान ख्रिस्ती भक्ती करताली. 20 वर्साचे पिरायेक तिणें सांत डॉमिनिकाच्या 3ऱ्या ऑर्डरांत भितर जावन मागणे एकांत आनी गरिबांची सेवा करपाची समर्पिलें. ताचे पवाडो आनी सादेपणा खातीर तिका आध्यात्मीक संबोधीत केली. ऑगस्टाच्या 24 मे 1670 31 वर्साचे ताचे मरण आयलें. सेंट तेरेसा माता तेरेसा जावन आसली एक कॅथोलिक मात. ती ऑगस्टाच्या 26 1910 वर्सा जल्माक आयली. पूण आपल्या आखेची विणेणी इंडियांत सारले. दुबळ्यांच्या गरिबांच्या पिडेस्तांच्या आनी मोताळ्यांच्या सेवा करून ती मिशनर ऑफ चॅरिटी हो चालू केलो. सेंट डॉमिनिक सावियो हो सांत जॉन बॉस्कोचो विद्यार्थी इटालियन देशांतलो आसलो. 14 वर्सां पिरायेन तो मेलो. आपलें जिवीत तो पवित्रपणान जियेलो. तुमी ताणें इमॅक्युलेट कन्सेप्शन जावन व्हरून हाडलो. भुरग्यांक भावार्थांक वाडलो आदार जावन आसलो. ताका गोंयांत भुरग्यांचो पात्रां म्हणून पवित्र सवा म्हणून दितालो. सेंट रॉक फ्रांस दिसांत एक क्रेस्त गोराब्यान जल्माक आयलो. आपली क्रेस्तकाय सोडून तकत्याची सेवा करूंक लागलो. इटालिया शारांत हो पिडा आयली तेन्ना गांवांनी भोंवून मागणे आनी पुरसांचे खुणा करपी ताका बरो वतालो. ताका पेटुनीचो हात आसलो. सेंट रॉक पूण लायता एक यात्रेकार सेंट रॉक फेस्ट 16 ऑगस्ट करता. सेंट कॅथरीनाचो जल्म 25 मार्च 1347 दिसा इटलाच्या सिएना ह्या शारांत जालो.
करपाक सुद्दां मेळ्ळें आनी आपले केस कातरले आनी धर्मीक जिणेक उपास करपाची तिणें सुरवात केली. तिसरान दोमिनिकाच्या तिसरे ओरोदान रावन गरीब आनी दुयेंत लोकांची सेवा करपाक लागली. एक रागा लेगीत तिणें ओयशी तुझी पडसा म्हजी पडसा जातली आणि तुझो देव म्हजो देव जातलो अशें म्हणून तिचेशी रावली.
व्हडल्या गाबऱ्याला उदेशी देवान आंकार मारयेक आनी सुसेक देवाच्या पुताची आवय बापूय जावन संदेश दिलो. João Batista. देवाच्या राजाची पोरपोटणी करून आणि जेजूची वाट तयार करून देवान जोआव बातिस्ता धाडलो. जेजू आनी सामार्याकान भायर सिकार नावाच्या एका सामार्याच्या मागण्यात जेजू एके सामार्यकार बायलेक मेळटा. वेरोनिका. वेरोनिका जेजूचे मुखार बसता आनी ताच्या रुमालाचेर जेजूच्या रोगतार शापता. सिरेचो सिमा. सिरेचो सिमा जेजू कुरीस व्हरून आदार दिता. कोरमुट तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.